कदंबा पीपीपी तत्वाचेर चलोवपाचो अजून निर्णय जावंक ना. फक्त प्रस्ताव चर्चेत आसा अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. कदंबा महामंडळान 1 तारखेसावन प्रवाशां खातीर पास सिस्टम सुरू केली. म्हयन्या प्रमाण हो पास आसतलो. हे पासा खातीर फॉर्मां बस स्टँडाचेर मेळटलीं. तशेंच कांय मार्गाचेर इलेक्ट्रॉनिक तिकेटींग सिस्टम सुरू केल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मंगळारा ह्यो येवजण्यो सुरू केल्यो. ताजेर 30 दिसांच्या फेराचेर आमी म्हयन्याचो पास इश्यू करता. म्हणजे समजा 10 रुपया वचपाक आनी 10 रुपया येवपाक आसा जाल्यार 20 रुपया जाले. म्हयन्याक 30 दीस धरल्या, 30 धरून गुणाकार केलो जाल्यार 600 रुपया जाले. सादारणपणे एखादो काम करणारो मनीस म्हयन्याक 23 दीस कामार वता एवरेज. त्यामुळे तो 20 गुणले 23 460 रुपया भरता. आता ताका 600 गुणले 30 म्हणजे 180 रुपया भरचे पडटा. आणि स्टुडंट आसा जाल्यार 90 रुपयान जातले काम. बरें, कितले हाका तुमी वतले हाका मर्यादा ना. त्यामुळे एखादो मनीस जर गोवा वेल्ला रावता आनी ताका पणजे बाजारात येवंक जाय आयतारचो जाल्यार गोवा वेल्ला पणजे रुटाक ताणें रेग्युलर बस घेतली जाल्यार ती रेग्युलर बस ताका आयतारची फुकट वापरपाक येता. फुकट म्हणजे आनी कितल्याय खेपा वचपाक येता. हो पास घेवपाक आपले 2 कॉपी न्ही फोटो घेवन 2 कॉपी घेवन वचूंक जाय आनी कसलेच पुरावो गरज ना. इट विल नॉट एक्सेप्ट Kadamba to be converted into a private organization. पण पीपीपी कदंबा बरोबर जावंक शकता प्रायव्हेट बसवाल्यांचो. म्हणजे कदंबा कॅन एंगेज प्रायव्हेट बस टू ऑपरेट ऑन इट्स रूट इफ रिक्वायर्ड. आय एम नॉट सेइंग इट इज डिसाइडेड. अंदूच्या सिजनाचे 4 दिसांचे रणजी ट्रॉफी सर्तीत गोंयाक एकूय मॅच जिखप शक्य जाली ना म्हूण कोच दोड्डा गणेश निराश जालो. गोंयान 8 मॅची ड्रॉ केल्यो. निमणी मॅच आसामा कडेन मंगळारा जाली. हे मॅचीत गोंयाक लीड मेळिल्ल्यान 3 पॉयंटांचें समाधान मेळ्ळें. एकंदर कामगिरी आपल्याक जाय तशी ना, पूण उदेंते खेळगड्यांनी बरो खेळ केलो अशें कोच दोड्डा गणेश म्हणटा. Coach, the season is over. How would you sum up the performance of the Goan team? First, I'll wish everyone wish you happy new year for all Goan cricket lovers. It was a little disappointment because we couldn't qualify for next round quarterfinals. Okay, it's a part and parcel in cricket, but at least we done well. We're taking first innings lead, 4 first innings lead. We didn't play. One match is abundant. 3 games we consider the lead, but overall what is a good sign, what it is 8 game we got a lot of youngsters. They did well, like Gaurish, he bowls like 140, is a quickest. He shown is a character in middle. Then same thing, Amok Desai is a good all-rounder, he is a good batsman, he scored a lot of runs and bowled well and fielded well. Same thing Rigan Pinto and Bedekar. As it shows a good sign for Goan cricket. A lot of youngsters still is there to improve our cricket, standard improve. Then overall I'm happy about this season. Only where we are lacking bowling areas and batting areas, we couldn't get some important runs, important situations. We couldn't get 20 wickets. There we missed out. And I'm being a coach, I'm happy with this limited performance. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट prudent goa वा facebook.com/prudentmedia ह्या अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराची त्रांगच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.